हे प्रॉब्लेम फुडाराक पावचेना आनी दॅट इज प्रोएक्टिवनेस. हांव मेंटेनन्स इंजिनियर, आय कॉल इट प्रिडिक्टिव्ह मेंटेनन्स. प्रिडिक्टिव्ह मेंटेनन्स म्हटल्यार कितें, ब्रेकडावन जावपाक जायना म्हणून जे एक्टिविटीज करचे पडटा यू प्रिडिक्ट. हांगासर टेम्परेचर वाडटा सो आय हॅव टू टेक एक्शन्स. आता तुम्ही 3-4 दीस कितले दीस जाले प्रोटेस्ट करता? 4 डे. आयज धांक बंद जाले ना? होय. सो दिस इज अ गुड स्टार्ट. पूण ही आता एक आमकां सिस्टम करून घालची पडटली की हेंच्यांनी जर धांक बंद करपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडटलें. अल्टरनेटिव्हली देर इज वन मोर सोल्युशन. आता आमचे कडेन टायम हा, जर टायम ना, इतले लोक येयल्लेले आहा न्हू, देर आर इन्स्ट्रुमेंट्स इन मार्केट. डेसिबल मिटर्स येता, गव्हर्नमेंटाची लिमिट्सूय आहा. कोण लागीं आहा पळय घरान, सगळे म्हटले ज्या जाग्याचेर सोर्स आहा तेच्या जे लागीं रावता पळय तेच्या घरा कडेन दवरपाचे. आमी रेकॉर्डिंग करपाचे, पुलीस बीन कोण येयले नाल्यार कोणूय ऑथॉरिटी हुएवर 4-5 जाणांक विटनस म्हणून सायन मारपाचे, रिडिंग्स घेवपाचे आनी लावपाचे. वी कॅन डू दॅट नो. सी, डेटा कलेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू नीड डेटा टू डेमॉन्स्ट्रेट युअर ग्रिव्हियन्स. आम्ही गेले ना, आता बोवाळ चल्ला. आयज इवन आता आय एम जस्ट डायवर्टिंग. हिल कटिंग, वायनाड लँडस्लायड जाली, हिल कटिंग, दोंगर कापप ना, हे करप ना, ते करप ना. सीएमान असेंब्लीन स्टेटमेंट दिले, सगळे एमएलएनी सगळे एकाच सुरान सांगले की ना डोंगर कापणी बंद करपाची. आयज टीसीपी डिपार्टमेंटान वता, तो डोंगर कापता, तो म्हणटालो हे तो 25% खंय आहा तर स्लोप. फॉर देम हिल इज 25%. आमकां डोंगर दिसता तो, पूण ते म्हणटाले ना ते कंटूर पळयत जाल्यार तो 20% आहा, दे कॅन कट इट म्हणटात. सो दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू सिस्टम आनी वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू इमोशन्स. दॅट इज नॉट गोइंग टू वर्क. इमोशन्स इज नॉट गोइंग टू गेट यू अ सोल्युशन फॉर अ प्रॉब्लम. यू हॅव टू क्रिएट युअर ओन सिस्टम टू काउंटर देअर सिस्टम. And for that, you have to first understand what is that system which they are following. आणि हे सगळे करतले जाल्यार तुमकां थोडो टायम काढून एफर्ट्स घालून यू हॅव टू लर्न थिंग्स हाऊ दीस पीपल आर एक्चुअली डुईंग दीस, काउंटरिंग ऑल आवर क्लेम. आमी इतले येवन सांगतात तांकां, तरी आसतना दे आर एबल टू आमकां ते भायर उडयतात पळय, सगळे आमचे क्लेम्स भायर उडयता. वॉट इज दॅट सिस्टम वॉट दे आर फॉलोईंग? वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट. आणि आमकां जेन्ना ती फ्रिक्वन्सी तेंची कळटली न्हू, इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिफीट अस बिकॉज वी आर इन लार्जर क्वांटिटी दॅन देम नंबर्स. सो ही युनिटी कमी जावपाक जायना, वाडपाक जाय. दुसऱ्या गांवांनी अशें जेन्ना जाता आमकां वचोंक जाय. आयज सगळे पोंबुर्फेच्यान लोक येयल्लेले आहा, मोरजेच्यान लोक येयल्लेले आहा. फाल्यां सकाळीं तांकां गरज पडली, थोड्या प्रमाणान तरी थंय वचोंक जाय. As I told you, the volume they are getting in tourists 1:8 ratio. Migrants गोंयान already 1:2 ratio येवपाक लागले. आणि आमी जर आता एकामेकाच्या हेल्पाक पावना जाल्यार यू कॅन जस्ट एस्टिमेट वॉट इज द रिस्क वी आर पुटिंग आवरसेल्फ इनटू. सो काम करया. दिस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह. परत केन्ना आमची गरज पडटा सांगा. वी आर ऑलवेज देयर. नाव वी आर इनफॅक्ट फुल टाइम इनटू दिस. सो करया, सगळे जाण करया. सगळ्यांनी मातशी रिस्पॉन्सिबिलिटी जास्त घेवया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रत्येकान आपापले एक्सपर्टीज गेट इट टू द टेबल बिकॉज दीस पीपल आर नॉट जस्ट वर्किंग फुल टाइम, दे आर वर्किंग ओव्हर टाइम टू डिस्ट्रॉय दिस. आणि आम्ही पार्ट टाइम एक्टिव्हिजम करून चलचे ना, विकेंड एक्टिव्हिजम उपकारचेच ना. वी हॅव टू बी व्हेरी, आमकां आमच्या कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर येवपाचो टायम येयल्लो आसा. देर इज नो सेकंड चॉईस ना. करया. Problem. Okay, we want to stop this problem now. We want to stop this problem now, but we don't. It took me a while to realize that the mechanism that we are fighting against is, I can't fight it alone. Neither can we villagers. So that's why we've gathered here to ask for support from entire Goa, which sir has also asked for. We're asking for support from everyone because we need a resolution for this. And like sir said, definitely, if ever there is a need for us to be there somewhere, we will definitely come. Won't we? Yes. We have learnt a lot of mistakes that we have done. Like sir said, we were passive before, okay, but now
we need to get active. We need to get out of our comfort zones. Am I out of my comfort zone? Yes. I am. I'll just be honest with you. I'm roaming with a pulse oximeter, so I check my heart rate every now and then. And oh my God, sometimes it goes above the roof. But the reason is, this heart rate also goes above the roof when I get irritated when I'm sleeping at home. It goes above the roof, and that is, I don't want to deal with that every day. I think many of us don't want to deal with that every day. And so let's moving on to our next speaker, Pratima ma'am. Thank you for. गोवन्सा आमच्या गोंयकारांक न्ही आपल्याच मातेर पळय राती 10:30 जावपाक येयल्यान आउटसायड द पुलीस स्टेशन एजिटेटिंग प्रोटेस्टिंग सायलेंट प्रोटेस्ट कॅन्डल मार्च घेवन जाल्यार 4 दीस आपलेच जस्टीस मागपाक लागून उबी रावंक पडटा म्हणल्यार वायट दिसता. यू रियली फील बॅड. वेल आय हॅड अ व्हेरी टायरिंग डे टुडे. मे बी no, though it was Sunday. In fact, I was there. Walter had come to Navelim. We had this global forum, Konkani forum meeting, Romi Skriptak Lagon. And after that, we just headed here. So here we are in front of the Anjuna police station. Ani white dista म्हणल्यार पयले सुवातेर हांव सेका बाय पार्वतीक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणें म्हाका सकाळीं फोन मारला म्हणपाक आमचे 5-6 बायलांनी सांगला की प्रतिमा मॅडमीक मातशें आपय, शी हॅज टू. हांवें म्हणलें ऑफकोर्स माय हार्ट इज ब्लिडिंग टू सी दिस एंड आय वॉज वेटिंग. इनफॅक्ट yesterday I wanted to come, but luckily my day was today. So you can tell me Goa, they say you can't destroy Goa. ऐकले हांवें. I took some ladies and then I took him also and I said, just tell me what is this, because when I came, boom 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 and it's after 10. अरे हें कितें चल्लां काय म्हणून. आनी रियली सिरियसली पळोवपाक गेल्यार कितें आवाज, हे सिओली जावं अंजुना वागातोर हें कितें चल्लां, ही पार्टी प्लेस हें कितें. अरे कायदो कितें यार्ड स्टिक डिफरंट केल्ली आसा कितें सरकारान. हें प्रमोद सावंताक आयकोंक येना. दिलायला लोक जाल्यार म्हणटा खंय आपूण तुमच्या बारा आसा. पूण देन इफ द MLA इज देर, देन वाय एवरी नायट बूम 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 इज गोइंग ऑन एंड इन फ्रंट ऑफ द पुलीस स्टेशन. ओके व्हॉटएव्हर, दॅट गाय मस्ट बी सस्पेंडेड. PI इज सस्पेंडेड हुंय. पण परेश आसा हुंय बाप परेश आसा आमचो. आतां टेम्पररी म्हाका दिसता तेका दवरिल्लो आसा, बट स्टील हाऊ कुड द म्युझिक गो ऑन टील 10 o'clock. आमचे सालसेटात पळयात तुमी. सालसेटकारांक तुमकां खबर आसा सालसेटकारांक कितें जाय. म्युझिक म्हणल्यार पिशें जाता. पार्टी म्युझिक काजारां म्हणल्यार पार्टी म्हणल्यार डोप पार्टी न्ही. हे नॉर्थात जाता तसले डोप पार्टी न्ही, ड्रग्स पार्टी न्ही, प्रॉस्टिट्युशन पार्टी न्ही. आमचे सालसेटकारांक कितें काजार फेस्तां ते लागतात. आनी उमेदीन कितें साजरो कोत्ता जाल्यार 10 जाल्यार 10 पार्टी पुलीस दारांत येता. 10 पार्टी कोणाची दुर्गांत पार्टी कोत्ता 50 जाण बसून 25 जाणां जाल्यार करून. आनी हिंगा कितें जाल्लें आसा. वी अंडरस्टँड टुरिझम इकॉनॉमी आमकां हाडटा, वी अंडरस्टँड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गोवन्स एंड देअर लायफ्स. अरे व्हॉट इज दीस. वेन आय वॉज टॉकिंग टू दॅट लेडी, शी टोल्ड मी, म्हजी म्हणटा ती ग्रॅनी मेली, तिच्यान सोसूंक जाय नासलें, आवाज सोसूंक जाय नासलो, वायब्रेट जातालें घर. तें बरें आसा. ते सांगतात तेजी आंटी हुंय, शी वॉज इल, शी निडेड रेस्ट, बट त्या आवाजान म्हणटा की रात न्हिदना, स्लिपलेस नायट शी हॅड. वचपाचें आसतली 5 वर्सांनी ती गेली म्हणटा 5 दिसान. असले खबरी जाल्ले भुरग्यांक न्ही. अरे पीपल, अरे वी आर इन गोवा, दीस इज लोकल्स पळय. हे सगळे कोण भायले नात. हे सगळे पळय पोंबुर्पा जावं सिओली जावं अंजुना वागातोर साकून लोक आयिल्लो आसा. रातचे 10:30-11 जावपाक गेल्या. कित्याक येयल्यात. आयज तांचो संडे. दे कॅन बी एट होम, बट नो, दे आर कम बिकॉज दे वॉन्ट टू सेव. They are like, noise pollution itlo jata. When I came, I was not at one place. I was talking to one lady, then I was talking to some senior citizen. I went to the youth, and everyone is saying, ma'am, we are restless. Noise pollution is killing us. We are going for work in the morning. By the time we come in the evening, we want some rest, relax korpak jay. But this awaz munta to जायना सोसूंक. स्कुलाची भुरगीं आहात म्हणटा, आमची स्कुलाची भुरगीं धाकलीं. अरे there are kids till then higher secondary students, 10th standard, college students, where is the time to study? You all are coming to me for lives and pollution konna to me. You all are coming at this thing of people's career and future. And this is not the way. Goans have to come on the streets. And they say, गोंयकार सुसेगात ना. आता आनी गोंयकार सुसेगात बस काय ना. गोंयकार आता उठलेले आहात आनी गोंयकार शाणे जाल्ले आहात. हांव इतलेंच सांगता की 4 दीस जाले. हांवें काडल्या ते भाशेन स्टोरी म्हाका सांगल्या ते भाशेन हुंय इतलो आवाज जाता. 70-80 हुंय वेन्यूज आसात
आणि ते हांवें लिजाक दिल्यात. पण हांव एक सांगू सोदतां, आमचे लोकल आमचे सिओलीचे वागातोराचे लोक जे आसा तेणी लिजाक दिले आसतले, कितें पोट चलता आसतले तेंचे, तेंकाय 50,000 1 लाख मेळटा आसतलो म्हयन्याक, सो तेंचे कितें चलता. पूण तुमी न्ही चिंतनाकात की हो वाड्या वयलो लोक वा लोकल्स एकठांय जाल्यार प्रोटेस्ट जाल्यार तुमकां लुकसाण करपाक म्हणून. ना, तुमी बरे भाशेन चिंतात की तुमी वेन्यू दिला आसतलो भाड्यान तेंकां, तुमकां तुमचें पोट चलता आसतलें, बट not at the cost of lives of people and the youngsters and the senior citizens. Have some heart. They should not feel. I heard somebody telling me that protest कोत्ता तेंकां फोन कोत्ता ती म्हणटा कितें आमच्या पोटार येवपा लागल्या तुम्ही अरे तुम्ही 60-70 जाणां तुमच्या पोटाचे चिंतता आणि तुम्ही हिंगा हजारांचे वोटर्सांचे चिंतना, लोकांचे चिंतना. आणि चवथो दीस म्हाका विचारूंक जाय तो चिमुलकर कोण तो, लक्ष्मीकांत कोण तो, लक्ष्मी कोण तो, तुमचो सरपंच कोण? Is he not answerable to you all? Don't you all think that he should have been here today? If Captain Virato can come from Vasco over here, MP can come. He's not an MP from North, but he's come because he's got that heart. If Swapnesh can come from Murmugoa, if Pratima can come from Naveli, what is there for the Sarpanch to come? Today I think if they are all hand in gloves, and this is the charge I'm making. This is the charge I'm making. ते तुमका फटयतात, तुमका सांगता नेक्स्ट टाइम 10 आणि 50 पाडी चितात, मातशे वोट मागतात तेन्ना ते चिमुलकार आणि च्युइंगम जायते येतले, ते बबलगम जायते येतले. हांव सांगता आयकात. आणि दुसरें, पुलिसांक तुम्ही विचारला हुंय तेंचे कडेन लायसन्स आहा जाल्यार कितें सांगला तुमकां? तेंचे कडेन लायसन्स ना म्हणनी. सो हाऊ दे कॅन डिस्को केशींग घालपाक जाता, म्युझिक केशी लावड प्ले करूंक जाता? इफ यू ऑल हॅव लायसन्सीस टू run a restaurant or run a dormitory, how there is a party happening and a music going on? Don't you think there are haftas going everywhere? I am telling you all, and I am not worried about any cases. मुजेर घालीत आहाल ते लास्ट वीक घातला मुजेर खंय 6 वर्साची पयली कितें म्हणून कितें सेंटिमेंट हट केले राम नाम सत्य म्हणे राम नाम सत्य म्हळ्यार रामाचें नांव हरे कितें खुच्यान घट जालें म्हाका खबर ना. पूण हे जाता तें दिसती पडना हांकां. कित्याक हांव तुमकां सांगता सकल साकून टॉप हिंगा सगळे हफ्ता पोवपाल्या, कमिशन पोवपाल्या. इट इज टायम टू चेंज. एंड रिमेंबर एंड वालोर तुमकां आयज लोकांनी त्यांनी चिंतचें न्ही कितें म्हणून की स्वप्नेश आयला, प्रतिमा आयला, लोक एकठांय जाल्यार म्युझिक बंद करा. आय चॅलेंज यू ऑल, दिस इज नॉट गोना स्टॉप. आणि 2 दिसांनी परतून स्टार्ट जातले. हेंचे हफ्ता जेन्ना घेवपाचे बंद जातले पळय तेन्ना ते बंद जातले. सो दीस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. These people are responsible. All, even the bureaucrats, the police, everyone is hand in gloves here. Absolutely. There's prostitution going on here. There are drugs. There are dope parties going on here. बारीक मनशाचे एक वोंटी माचे मुखार गेल्यार पुलीस येता, ज्युडिशियरी येता, केसेस घालता. आणि हे कितें? आणि हे कोणाक फायदो करतात? हे आमच्या गोंयकारांक लुकसाण करतात. We are opposing 1 day, 3 days sunburn. But remember, हांगा तुमचे every night sunburn जावपा लागला. God knows how many youth are dying over here. How many कितले घरा कितले गो बायलांचे विधवा जाला आसतलो. आणि आयकला ते भाशेन हुंय लिप मुवमेंट चलता हिंगा. गो बायले कडेन उलयता, म्युझिक ढाम ढाम धांवता. बायल सांगता हुंय जेवपाक यो म्हणल्यार गो अशें कोत्ता हुंय, मागीर ती अशें म्हणटा हुंय, मागीर तो अशें न्हांवपाक वचून भुरग्यांक सांगूंक पडटा. वॉट इज दीस गोईंग ऑन? वी कंडेम दीस. I am telling you all as a sister, no matter what, hats off to you all. You all have shown the unity. You all shown what it is to be together. And yes, united we can do. Don't give up. You all have to call us. We will all come. Like-minded, all lovers who love Goa will all be there. And let us sing 4 lines of We Shall Overcome, because that is what I feel that we should say. Let's do it. 1, 2, shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. जय वागातोर, जय सिओली, जय अंजुना, जय गोया. Thanks, म्हाका दिसता आमी आज साश्टींतसून आयिल्ले आसात बार्देसकारांक तेंको दिवपाक. आमच्या आमदाराक आखे गोंयभर न्हय आखो संवसार आयज वळखता. कित्याक ताचो आवाज
आमचो आवाज बडालेच्या मतदारसंघार सावन आमी आयिल्ले आसात. हो कॅप्टन वेन्झी वेगस ताका चोळ मारात. आमकां सगळ्या व्हॉलंटियरांक तो घेवन आयला तुमकां सांगात दिवंक. आज तुमकां फाल्यां आमकां आसतले. पूण हांव वरान एक उमेदीन सांगता एकूच, आमच्या बडाल्याच्या मतदारसंघार 10 उपरांत म्युझिक वाजोना. कित्याक वाजोना? हो मनीस आसा, हाजो आवाज आसा, आमचो आवाज तो वयर काडटा. हांव सदांच भाशणांत एक सांगता, आमी MLA कित्याक निवडून हाडटात, आमी एक मंत्री कित्याक निवडून हाडटात. ताका निवडून हाडून विधानसभेन धाडून तो असेंब्लींत धाडून. कित्याक असेंब्लींत धाडून? आमचो आवाज, तुमचो आवाज ते असेंब्लींत गाजूंक, ले करपाक, कायदो करपाक, जे ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तुवें ऑब्जेक्ट करपाक. हे तुमचे आमदार दोगांय आसात ते जोड्यो आवाज उठयतात काय? ताचो ताळो चोक जाला काय? तुम्ही निवडून कित्याक हाडलेले तांकां? तुमचो आवाज तुवें गाजूंक. आज म्युझिकान तुमची अर्दी आवाज धाडकता घराच्या नळे पासून जोडटले. उगडास तोरात ओगी रावल्यार. हांव इतलें सांगता, भाव भयणींनो, बार्देसकारांक सांगता, एक शांतिकायेचो जागो आशिल्लो. आमी आदल्या तेंपार भुरगेपणांक शिंकताले. मापाचेर कलांगूट म्हणल्यार एक वचली प्रायर आसली. ट्युरिस्ट बेश्ट बेगां लावन धांवन येतालो, न्हिदतालो सुसेगाद म्हणल्यार कितें? हे बार्देसांतल्यान स्टार्ट जाल्ले सुसेगादपण काबार केले कोणे? तुमच्याच मनशांनी काबार केले. कोणे विचून काडले? आमी चुकले. पूण नेक्स्ट टायम चुको नाकात. आयज चुकले, शासनाक चुकतले. उगडास तोरात शाश्टी घेवन सांगपाची गरज ना. चिडो घेता सांगपाक, पूण हांव मोगान सांगता, चिडकेन हांव. बट दॅट इज माय इमोशन, माय हार्ट स्पीक्स. हांव बाय हार्ट करून कांयच येवंक ना. दॅट इज माय हार्ट स्पीक्स. हे उतरांचेर आमी वेन्झी काडला. केद्या व्हडल्या जयंटाक बसयला. तो केन्नाच उठचो ना. कित्याक लोक गोट आसा, एकवट आसा, एकवटान रावत. आनी धंदे कोण करतात? आमी पळयतात तोंडाक. आमचे भुरगे कामाक लागतले. दुखाची खबर. भाव भयणींनो, उठात. इट्स टू लेट माय फ्रेंड्स. म्हाकाय बार्देसाचो मोग आसा. म्हजी जायतीं काजन आसात, सोयरीं आसात. जेन्ना शाश्टी घेतात कितें काय म्हणटात, दॅट इज फॉरगेट दॅट. बट जें उरलां तें सांबाळया, एकवटान सांबाळया. आमी आमच्या आम आदमीचे 2 लिडर आसात. तुमी तांकां पळयलां आसतले. ते झुजतात, जाता ते भाशेन झुजतात. तुका दिसता तांकां व्हडल्यो ऑफर येवंक ना म्हणून? आदां येवाक आमच्या धर्मांत आसा नाल्लो भांगाराचो आपोल दिवन. हांकां आजरांनी भांगाराचे आपोल दिवंक येतात. पूण दे वील नेवर गेट इंडल्ज इन दॅट. दॅट इज द कमिटमेंट. दॅट इज द मॅन्डेट ऑफ द पीपल दे हॅव सेव्ड. हे तुमच्या मनशांनी करूंक ना. कितले फावट तुमी तांकां चान्स दितले? चड सांगोना. हो सावंड काबार जावपाक जाय. हे पुलीस तांचे बोर्सांनी भरलेले आसात. हे 2 तुमचे आमदार पळय आसात जोड्यो, ते बेश्टे तुमच्या बारार उबे रावतले. पूण काळजांतान उबे रावचे ना. आमी शाश्टीसून तुमच्या काळजांत मनासून हांगा आयल्यात. देखून भाव भयणींनो, हात जोडून मागता, चिंतात, बरे मनशांक हाडात. जायत्यो बऱ्यो पार्टी आसात, बरे मनीस आसात. इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा. पयलीं सुद्दां म्हाका बरें दिसलें तुमचो एकवट पडून. आनी हांव सजमतां वचलो एकवट तरी गांवांत आसत जाल्यार. हांव पोर आमची 2 इनॉग्रेशन जाली तेन्ना हांवें म्हणलेलें पयलें, जेन्ना तरी पंचायत जावं MLA ओ ZP गांवचे तरी एकठांय आसात जाल्यार गांवांत जायत्यो उदारगती जातात आनी जायतें जावपाक शकता. आनी जें जावपाक शकता तें लोकांच्या बऱ्याक जावपाक शकता. सो जेन्ना आतां म्हज्या भावान उलयलें, म्हाका दिसता तुमचो गांवचो एकवट ना, तुमच्या बरोबर पंचायत ना, तुमच्या बरोबर MLA ना. जरी तर तुमकां दिसता हाज्या फुडें तुमचो गांवचो एकवट जालो जाल्यार तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन जो एका मनाचो तुमच्या बरोबर रावतलो असलो MLA जावं एक ZP एक सरपंच तुमी निवडून हाडूंक जाय. आनी हे तुमचें झूज तुमी फुडें व्हरूंक जाय. कित्याक आतां ताणें सांगलां ते भाशेन आतां तुमकां जालां, हाज्या मुखार आमकांय जावपाक शकता. बट वी केम ऑल द वे फ्रॉम द साउथ टू हियर टू सपोर्ट यू ऑल एंड आवर सपोर्ट वील बी ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल. इफ देर इज एनीथिंग वी कॅन डू फॉर यू ऑल एनी टायम गिव अस द कॉल. आमी आसात सदांच. तुमचे केन्ना असली सिच्युएशन येता जाल्यार आमी तुमच्या बरोबर आसतले. हे आमचे तुका एक काळजांतान आमच्या तुका सांगूंक येता. कित्याक जेन्ना आमची भुरगीं म्हणजे चेडूं SSC आहा, जायत्या भुरग्यांची भुरगीं SSC आसतली, बट सावंडाचेर तांकां शिकोवंक मेळना, पर्संटेज गेन करूंक मेळना.
that will affect their life in the future. So to stop this, we have to put a stop to this to make it end and no more will go ahead. So हांव मागता गव्हर्मेंटाच्या जागी जे तुम्ही ह्या लोकांचे त्रास पळयलात जे तुम्ही बंद करूंक जाय, कित्याक हांवूय बिझनेसमॅन, आमी बिझनेस करतात, बट लोकांची नींद पेड करून तो जोडटा ते तुका बरें पडोंक जाय. आमच्या धर्मांत सगळ्या धर्मांत आसा, यू कॅनॉट मेक मनी वेस्टिंग समबडी स्लीप. सो हांव मागता जे पडे हांगा जाता अंजुना खंयच्या आमच्या दार्देशांत तें बंद जावपाक जाय आनी लोकांची न्हीद पेड्या, कित्याक हांवूय बिझनेस करता, 10 म्युझिक बंद म्हळ्यार 10:30 लेटस्ट म्हणटा ते भाशेन बंद जावपाक जाय आनी लोकांक भुरग्यांक शिकोवंकूय मेळोंक जाय, कित्याक नेक्स्ट डे तांकां लोकांक कामाक वचपाक जाय जावं इस्का कॉलेजीक वचपाक जाय. सो जेन्ना तुमकां आमचो आदार जायो, आमी आम आदमी पार्टी आमी सदांच आसतले आनी ही म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिली म्हणून काजान देव बरें करूं. आज हांव फकत एकाच लागून तुमचे बरें येयलां, कित्याक तुमगे जो आमदार आहात त्याची फाटल्यान बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज द लार्जस्ट कोस्ट इन गोवा. फर्स्ट इज युअर MLA's constituency and second is my constituency, which means we are equally having the coast, equally business like yours. पूण आज आमगेले गोंयकार धंदो कोताय बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी कोस्टार, आमी रेंटारूय दिलो हाय दुसऱ्यांक चलोवपाक, पूण साऊंड इल्लीगल साऊंड हो चलना. इल्लीगल म्हणटाय तो साऊंड आमी चलोवपाक दिनाय. 10 जात्री साऊंड आमगेलो बंद, नाजाल्यार 10 जात्री साऊंड सारको ड्रॉप. आमगेली रेस्टॉरंट आहाय, आमगेले भुरग्यां पोट आहा, आमगेले भुरगीं आहाय आनी आमगेले जे लिजा दिलो आहाय तेंकाय आम सोजमायताय की आमकां इल्लीगल साऊंड 10 जात्री नाका. लिगली तूं कितेंय कर, तुका साऊंड कितू आतां लिगल टर्म्सा प्रमाण कर, वायलेशन नाका. हितू म्हाका सदां सगळे मेळोन आहाय आनी जोरी तरी सगळे मेळोन नाय जाल्यार सरकारा कडेन इतले दीस प्रोटेस्ट चलता जाल्यार थांबोवपाक कित्याक जायना. म्हाका सदां एक क्लियर मेसेज गोंय सीएमाक, आम असेंब्ली हेजे भरपूर उलयलोलो आहे. एक जरी तरी तुवें PI ट्रान्सफर करून जरी तरी काम जायना जाल्यार म्हाका सदां तुवें ह्या प्रोटेस्टा जॉईन जावपाक जाय, कित्याक तुका पावर ना जाल्यार तुवें प्रोटेस्टा जॉईन जावपाक जाय. हेल्पलायन नंबर दिल म्हूण जायना, हे सगळे हेल्पलायन नंबराचे घालाय. चीफ मिनिस्टरा गेले स्टेट हेल्पलायनाचे आज इतलो 300-400 लोक नंबर घेया हेल्पलायनाचो आनी हेल्पलायनाचेर हे साऊंडाचेर ब्लास्ट कराय ताकी तेंगे हेल्पलायनू कोलॅप्स जावपाक. ऑलरेडी कोलॅप्स. ही परिस्थिती जाल्लो आहा. म्हाका हांव जेन्ना उलयत म्हळ्यार कोणाकूय ते हेल्पलायनाचेर एक डायल कराय, तेंगे व्हॉट्सअपाचेर एक डायल कराय ताकी मिडियाकूय दाखोवपाक दॅट दे हॅव ऑलरेडी कोलॅप्स. सो आतां इज द टायम. हेल्पलायन कोलॅप्स, सरकार कोलॅप्स करपाची गरज आहा. बार्देसकारांचो तेंको जायो दिवपा रेडी आहाय. आम शास्तीकार तुंचे बरे येतले, कॅम्पेन कोतले, सगळे कोतले. वी आर हियर टुडे फॉर द साऊंड. वी विल बी देयर टुमॉरो टू चेंज दिस गव्हर्नमेंट. आर यू ऑल युनायटेड? विल यू ऑल गेट ऑल कम्युनिटीज टुगेदर? आमकां काना दूख जागता, दुसरे कम्युनिटी दूख लागना काय? कितें लागता न्हू? सगळे कम्युनिटी लागता, जावं तो क्रिस्तांव, जावं मुसलमान, जावं हिंदू, सगळ्यांगेले कान होटाय होणाय. सगळ्यांगेले भुरग्यांक SSC 12th जाल्यार त्रास जाताय की जायनाय? जाल्यार आज आमी म्हाका सदां सगळ्यांनी एकठांय जावन, बिकॉज वाय वी आर टॅक्स पेयर्स, आम टॅक्स हारी कोताय आनी आम वोटर्स. हे आमचे फावोर गो नाय. दे आर सपोज टू डू, दे आर सपोज टू एन्श्योर दॅट लॉ इज एनफोर्स्ड. आनी जर तर जायना जाल्यार तुमी साश्टीकारांक तेंको दिवपाची गरज आहा. We are ready to support. Let us destroy this government from Goa. Are we ready for this? Yes. आता आज what is the next plan? आता 2-3 दीस जाले हांव सेगीत चोयता. हांव पयलो अगो रावलो, हांवें म्हणलें जातोले. हांवें म्हणलें आम आज आम या आनी गिव यू ऑल द सपोर्ट. आम आज 2-3 गाडी कोण एक 15 जाण येयले, सो दॅट वी कॅन शो दॅट वी आर देर अँड वी विल बी देर. अँड इट इज नॉट अबाउट 15 पीपल. वी कॅन कम हियर इन नंबर्स. We can stop, we can take the law in hand, but you all have to be there. You all have to be there. हांव आज ट्रान्सफॉर्मर सोदपा भोंवलो. हे शेकाचो जे एको म्हूण एक नायट क्लब नुस्तें, तर नांवू तेसोलें. तो एको दिता सगळ्यांक आनी फोंडां घालता. ते एको म्हणटा तेगे ट्रान्सफॉर्मर म्हाका सदां वचोन हाल सकाळ आम बंद करपाक गरज आहा.
नेक्स्ट स्टेप शूड बी दॅट लेट अस टेक लॉ इन हँड. लेट अस टेक वचोन ट्रान्सफॉर्मर बंद करया. आमगेली लायट वचती थोडो भुरगे एक्झामी गेलो आसतना लायट ऑफ मारया आनी हेंगे ट्रान्सफॉर्मर बंद उडया. रेडी आसतली. हे करूं पडटले. जोरी जर आमी हें कोनाय. दिस इज अ क्लियर मेसेज. सॉल्व दीस प्रॉब्लम. म्युझिक बंद जावपा जाय. आज हे जाल म्हणटरी तुमगे कित प्लॅन आहा तो करया आनी तुमकां जाय जाल्यार आमी या हुंच्या जाल्यार रेस्टॉरंटा कडेन 10 hours जातरी जर ते हॉर्सां आजयताय थिंग उब रावया आनी लेट अस गिव अ क्लियर वॉर्निंग टू दीस गव्हर्नमेंट. वी वील टेक लॉ इन हँड आणि वी वील इंटिमेट यू दॅट वी आर टेकिंग लॉ इन हँड बिकॉज यू हॅव द लॉ. युअर लॉ मिनिस्टर ब्लो 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 कोता तेगे लॅप लॅप जाता तेगे उतरी चुकताय. तेका आमी जाय फोडलाय म्हणलो आहा. तेका आमी जाय फोडलाय म्हणलो आहा. आत्माक दिसता तेकाय काडपाची गरज आहा. तेकाय टर्मिनेट करपाची गरज आहा. तो आमगे थिंग सालसेतींत आनी सगळे दोंगर तो कापीत आहा. तो शेत पुरयत आहा. दोंगर कापपा जेन्ना आमी प्रोटेस्ट कोताय शेतां लागून प्रोटेस्ट कोताय तुमी येतली. येस ही युनिटी. वी आर गोइंग टू बी युनायटेड एज गोवा अँड वी आर गोइंग टू फायट. वी आर ऑलवेज विथ यू. Shastikar is going to be there here in Bardes. Shastikar is going to support you all. I am sure that you all are going to make this effective and we are going to ensure that this illegal sound stops after 10 o'clock. Thank you. Thank you so much. बरोबर सर आमका भिवपाची गरज आमका आता आसा आणि खरें म्हटल्यार गव्हर्नमेंटाक आसा भिवपाची गरज. आज उठलेलो आसा आमचो अंजुनकार. आज उठलेलो आसा आमचो आरपोरकार. आज उठलेलो आसा आमचो पूर्ण नॉर्थ गोवाचो कोस्टल तशेंच बाणावलीसून आणि साऊथ गोवाचे सगळे जण उठलेले आसा. आता खरें म्हटल्यार भिवपाची गरज जावन आसा ह्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक. उदळ एक आमच्या कडेन एक बायल आसली रिटा मातसो वागतरची ती सांगताली फुडल्यान आपल्या हेवटेन एक रस्तो सोडून 3 क्लब आसा आणि इतले आपल्याक त्रास जाता की आपूण निदाना म्हणून ती कितें जालां आसतलें तिचें सांग पळया. हार्ट बिटींग कितें जालां आसतलें. हॉर्मोन सेक्रेशन जालां आसतलें. हे सगळे विचार करपाक कोणें लायता. आमी कित्याक निवडून दिता. आमचे पालक वर्ग म्हणून आमी निवडून दिता न्ही. भिंसीन सांगलें आमकां तेज्या बाणावलेन एकटो सुद्दां 10 बागेर कोणूच म्युझिक वाजयना. ही जर ताकद तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुमी विधानसभेन आवाज काडपाची गरज जावन आसा. माणक्यो कश्यो उडयो मारपाची गरज ना. तुमचे कडेन 5 रुपया आसले आयज म्हणजे 200 कोटी जाले. कशे जाले. कशें जालें सांगात. हो विचार केला तुम्ही. अशें करून हांगा अशी बोटां दाखयल्या काल मग एक्सिडेंट जाता. हें अशें करून दाखयता. तुम्ही उलोव नाका. तुम्ही मोबायल बंद करा. तुम्ही बंद करा. आमी हें करिना. अशी भाशा तुमची. अरे तुम्ही म्हणटा ते खरें म्हणटा लिडर न्हू. तुम्ही म्हणटा ते बिडर जावन आसा. ह्या गोंयकारांचे वाट लावपाचें कारण तुम्ही आसा. कारण आयज पंजाबाचे लोक किंवा आयज दिल्लीचे लोक हांगा येता. आयज पंजाबाक सारखे उडता. पंजाब जाल्लो आसा तो उडता. गोवा करपाचें तुमकां आसा काय कितें. अरे गोंयकारां कडसून तुम्ही वोट घेता आणि तुम्ही पंजाबाच्या आणि बाकी सगळ्यांचे नॉर्थ इंडियाचे लोकां कडसून तुम्ही सुटकेस टू सुटकेस घेता. व्हेरी गुड पॉइंट. आयज तुमकां सांगता. आयज म्हाका कोणें म्हटलें अंजुना पुलीस स्टेशन सगळे कलेक्टर हे एटीएम कार्ड जाल्ले आसा आणि हे पंजाब आणि दिल्लीवाले म्हणटा ते एटीएम मशीन जाल्ले आसा. पैसे कार्ड घालात पैसे मेळ्यात. कालूच आमी जेन्ना उलयले 12 पर्यंत आमी आसले हांगा सगळे जाण जमा जाल्ले आमचे. एकाक सुमार म्युझिक वाजता मर थंय तर तोपर्यंत बंद. आता बंद जालां आसतलें रोखडेच जाल्यार एकाक सुमार बंद चालू आसता. हे कित्या खातीर. हो विचार केला काय कितें आमच्या सीएमान. आयज आमी निवडून तुमकां दिता. आमच्या गोंयकारांचें मत आमच्या गोंयकारांची दिसता की गोंयकारपण हे राखपाक जाय. गोवा हो राखपाक जाय. तुम्ही राखता काय कितें. आयज एक मेणबत्ती उदळ वॉल्टर बाबून उलयलो तो उदळ म्हणटालो कितें करपाचें आमी प्रोडक्टिव्हिटी कितें जाय. आमचो शैलेश बाब स्वप्नील बाब उलयलो. खरें म्हटल्यार एक मेणबत्ती जेन्ना आमचे कडेन आसतली ती ज्वालामुखी केन्ना जातली खबर आहा. एक तरी क्लब जळोवन उडोवंक जाय. ही ताकद जर आमचे कडेन आसा जाल्यार म्हाका दिसता खंयचोच आवाज करचो ना दिल्लीवालो आणि पंजाबवालो. ही जर आमचे ताकद आसा तुमचे कडेन जाल्यार करून दाखयात. आणि एक जर क्लब जळ्ळो जाल्यार केन्नाच म्हाका दिसता ह्या फुडें म्हणटा ते म्युझिक वाजचें ना. रिटा मॅडमी सारखे कितलीशीच मॅडमी आसा. कितले जाणटे आसतले कितले भुरगे आसतले कितले. ती काल 2 भुरगीं उलयताली. 2 स्टुडंटां उलयताली. तेंचे आयकून काळीज दुखताले सारखे. कारण ताका स्टडी करूंक मेळना. अरे खंय पावले आहा. तुमकां एक तेंचो अजेंडा आसा दिल्लीवाल्यांचो पंजाबाचो खबर आहा तुमकां. तुमच्या घरा कडेन वाजत तुम्ही घर सोडा आणि ते घर आमकां दिया.
आणि हेका साथ दिता हो गव्हर्नमेंट. आणि ही दिलेल्या लोबोक सांगून सोदता वेळ पडत जाल्यार तुझ्या तोंडाक काळे पुसल्याशिवाय रावचे ना आम्ही. हे दाखवून दितले तुमकां आम्ही. तू खंयची पर्रासून येता आनी अंजुना तू मेमेले जाता उडयो मारून बेटक्या सारखी जण वयता आणि कांयच कळना तुमकां. कितें करता तू? एक बायल मनीस जावन आसा तांकां आमच्या बायलांक वगीर राव मोबायल बंद करा मोबायल बंद. कितें ही बायजणपणा? हा ही लिडरपणा आनी ही तुमची बिडरपणा जावन आसा. केन्ना सुटकेस टू सुटकेस पावल्ली आसा. आयज आमकां अशें मेले जाय आमकां आयज लिडर जाय जे आमकां आमच्या फाटल्यान रावतले. पण ही न्ही. त्या खातीर मोगाळ म्हाज्या भावान आनी भयणी तुमकां इतलेंच सांगता वेळ पडत जाल्यार मेणबत्तीचे अग्निकुंड करूया आणि जळोवन उडया त्या क्लबाक धरून. जाल्यारूच आमचे साध्य जातले आणि या ढिलेल्या लोबांचे तोंड काळे करूया. जय हिंद जय गोवा. Vendil Prabhudesai coming from Manre, Aam Aadmi Party. 2016 पहिले फावटी आम्ही ह्या पुलीस स्टेशनाचेर एक मोठो जमाव 20-25 पीपल मोरजेच्यान घेवन हांगा आयिल्ले. एक रेझोल्युशन आम्ही पास केल्लें की हांगाच्यो सगळ्यो नायट पार्टीज ज्यो बंद जावच्यो, लाऊड म्युझिक बंद जावचें. 2016-2017 कन्सिक्युटिव्ह 2 वर्सां ह्या म्युझिकाचे इश्यूज, पार्टीचे इश्यूज आणि जे बोवाळ जाल्लो सगळो टोटल एटमॉस्फियर डिस्टर्ब जाता हाचेर आमी रेझोल्युशन घेवन हांगा रेझोल्युशन दिल्लें. तेन्ना परेश आशिल्लो. तुम्ही आता कोणी तरी म्हटल्यार परेश आता परत येतलो. डोंट हॅव एनी होप फ्रॉम परेश. आय कॅन टेल यू ही ट्राय टू थ्रेटन अस दॅट टाइम. इतले लेवलची ताची कापासा आशिल्ली बिकॉज ही हॅड अ बॅकिंग ऑफ गव्हर्नमेंट आणि तांकां बॅकिंग सगळ्यांचे आसा. आज सरकारान बारीक इश्यू डायवर्ट करना पण आज सरकारान होलसेल गोंय विकून काडला. आज सगळे धंदे गोंयकारांचे आमच्या हातींतले गेल्ले आसा. हे टॅक्सीकार भाव आपले रस्त्यार येतात. टॅक्सी कोण चलयतात? हॉटेलां, चायची हॉटेलां पासून ती व्हडली व्हडली हॉटेलां कोण चलयतालो पयलीं? 40-50 वर्सां फाटीं कोण चलयतालो? गोंय कोण चलयताले? आज सरसकट सगळे धंदे तांच्या हातीन गेल्ले आसात आणि हे दिल्लीवाले येवन जी हॉटेलां बिटेलां जी हांगा चलयतात मागीर स्वता विकती घेतल्यात आणि चलयतात. हेच हे मोठे म्युझिक चलयतात. आमचे कोण तरी पार्टनर घेतात आणि हो म्युझिक चालू आसा. 2017 आमी मोठे आंदोलन कंटिन्युअस आंदोलन आमी मोर्चे केले. एव्हरी डे असे तुमचे भाशेन 150-200 लोक सरपंच पंच सगळ्यांक घेऊन केले आम्ही आंदोलन. काय परिणाम झालो ना? परिणाम किती झालो? आमचे सगळ्यांचेर 2-2, 3-3 केसी आसात. अजून 7 वर्सां आम्ही पेडणे कोर्टान केसी झगडटात. 7 years पास. रेग्युलरली एव्हरी मंथ डेट आसता. 2 जाण बाबडे आमचे मोहरान सुद्धा गेले. देर आर 24 पीपल फेसिंग दिस केसीस. आता कॅन्डल लाईट ब्युटिफुल सगळे बरे. कॅन्डल स्टँड्स फॉर 2-3 थिंग्स. वन इज पीस. आम्ही पीस म्हणटा. कॅन्डल पीसफुल आम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन केले. कॅन्डल ऑल्सो स्टँड फॉर लाईट, विजडम. इट स्प्रेड्स नॉलेज, राईट. अँड होलिस्टिकली आम्ही कॅन्डल देवाचे घे म्हणून प्रतीक म्हणून पळयतात. हे सगळे गजाली जाल्या उपरांत अजून पीसफुल आंदोलन जाल्या उपरांत आम्ही ओगी बसतली? वी जस्ट स्टार्टेड अ बॅटल. वी मे विन दिस बॅटल but the battle is not over. We have to win the war. The war against all these nuisance what is happening in the coastal belt. Regular basis chalda. And nothing but drugs abuse. Drug abuse. सारको मोर्चे येऊन तुम्ही पळया सर्रास ड्रग्स चलता. कोणी खंय वचून पळोवचो. आम्ही कंटिन्युअसली 4-5 पार्ट्यो तरी बंद उडयल्यो. आम्ही प्रेसाक घेतले बरोबर. मिडिया सगळी आमच्या बरोबर आशिल्ली. दाखयले आम्ही सगळे उगडे दाखयले. जेन्ना कोस्टल बेल्टाक 200 मीटर हे झोन आसा थंय स्विमींग पूल करपाक जायना. स्विमींग पूलाच्या अराउंड नाचतात लाऊड म्युझिक. आमची कॅथलिकाची वेडिंग जाली जाल्यार धांव बंद करपाक जाय म्युझिक. कॅथलिकाच्या वेडिंगाकूच रूल लागता. कायदो फक्त कॅथलिकाकूच आसा. आनी खंय म्युझिक बंद जावपाची बाकीच्यांचे न्ही. सो इज इट ओनली मेंट फॉर वेडिंग्स? सांगचे सरकारान. आमी आज पीसफुल केले. आमी हांगा उगी रावपाचे ना. आज बेन्झीबाबान तुमच्या मुखार आवाज मांडला. सावथाक कशें चल्लां. आमी नॉर्थ कित्याक फाटीं आसा? कोस्ट बेल्ट येदो व्हडलो आसा आमचे कडेन. इफ यू युनायट नेक्स्ट स्टेप नीड्स टू बी लिटल एग्रेसिव्ह. हांव वायलन्स म्हणना. लिटल एग्रेसिव्ह. वॉट वुड बी अ नेक्स्ट स्टेप? वी कुड हॅव अ धरणा हियर. वी कुड हॅव अ धरणा इन फ्रंट ऑफ दोज हॉटेल्स वेअर दिस म्युझिक इज प्लेड. वी कुड गेट क्रॅश इन टू द हॉटेल्स. दे फोर्सफुली स्टॉप द म्युझिक. Can we do this? Yes. And we need to do this. Yes. आम्ही जे केले ना जाल्यार हे पीसफुल करून 4 दीस वयतले. पुलिसांक खबर आसा 5वे दिसा परत येवचे नाही. 4 दीस 5 दीस जातले. 500 काबार जातले. मागीर घरा बसतले.
सेम थिंग आम्ही मोर्चे पळयला 2 वर्सां आम्ही झगडले केसी घातले आमचेर आणि पत्तून एकूच सेम इट गोज ऑन फ्रॉम ऑक्टोबर टिल फेब्रुवारी. आता ह्या विषय आता इतलोच एंड अप करचे पयलीं हांव एकूच सांगता बीइंग अ टीचर आय नो वॉट म्युझिक अफेक्ट्स द स्टुडंट्स. January, February is the preparation time for the final exams. 10th exam, 12th exam. 12th exam starts in March. You know that. We all are parents. We have children. March exam असतात. January आमचे प्रिलिम्स असतात हो ना. आणि या टायमाचेर जर म्युझिक जाले जाल्यार भुरग्यांनी कितें करपाचें, कशें शिकपाचें? And this music doesn't stop for 4 hours and 5 hours. One party goes on for one whole day, 24 hours. That party stops, next party starts. Continuous music, everyday music, massive music. We have so many people died. मोर्चेन आमचे लोक मेलेत. आमचो रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर म्हणून खूप जाणांक खबर आसतली. Genuinely fights. He is always with us. ताची माय एक्सपायर जाली because she stayed next to the hotel. She died because of the loud music. You know that loud music is so bad. पण हार्ट पेशंट असा ते मरपा शकता. जावचे न्ही पण म्हणटा अशा टायमार जावं शकता. आणि जाल्या उपरांत आम्ही रडटले, कॅन्डल घेऊन नाचतले. We have to stop this now. We have to cross. They have crossed the limit. We also need to cross the limit. आता कोणतरी सांगला काय जातात घेवचो पडटलो. सूर्य कोयते भितर नाका आमकां. Violence does not mean that we beat somebody, hit somebody, destroy. No, but we need to stop what is going on. Wrong thing is happening. We have to stop it. काय जातात घेवचो पडटलो. And are you prepared for that? Yes. Cases जातले आमचेर. I'm facing 2 cases. Still I'm come here in solidarity with you. तुमचे बरोबर येवपाक 2016 परेश इन्स्पेक्टर आशिल्लो. आम्ही मेमोरंडम 20 लोक मोर्चेचे येवन हांगा मेमोरंडम दिवंक शकता. So this issue needs to be little at a higher level. I'm coming from a student movement. काय 60चे आसतले, 65चे बी आसतले. They will know. Progressive Students Union म्हणून आशिल्ले. I was the president of that for a term of 6 years. बऱ्यापैकी लोक आम्ही भरपूर आता ऍडव्होकेट्स आहात तातूंतले. We fought till the end. We never left any issues. 50% आम्ही जिखलेले. मार्क्स केले 7 दिसान आपले पुतणीचे मार्क्स वाडयले ते आम्ही जिखले. तेजे उपरांत आम्ही डॉमिसाईल 15 वर्सां डॉमिसाईल इन गोवा टू गेट एडमिशन्स ऑफ प्रोफेशनल कॉलेजेस. विविध इश्यू जिखले. आम्ही जिखले बिकॉज युनायटेडली स्टुडंट्स फॉट. युनिटी इज अल्टिमेट. दॅट इज वन थिंग अँड यू हॅव टू बिकम लिटल अग्रेसिव्ह. मागता सगळेजण हे जातले फक्त पीसफुल. आता केला आम्ही ऑलरेडी. इट्स अ गुड थिंग. कॅन्डल इज ब्युटिफुल आय सेड. But then at the same time, we need to go further. Second step, that needs to be little aggressive. Thank you so much. We demand implementation of rules laid down by High Court of Bombay at Goa and Supreme Court of India based on the Constitution of India. Number 1, no noise or music to be played before noise monitoring stations installed. Number 2, we don't want club policy in residential areas. We demand 0 decibel policy. Number 3, we hope that venues against which action has been initiated are not allowed to operate till proper permissions are in place. Thank you. We demand that any RTI, reply, notice, corrigendum received from any department, that is Pollution Board, Police Department, Panchayat, Deputy Collector, District Collector, should bear the responsibility of complete shutdown of noise pollution violators. And the Goa government of Goa should identify concerned authorities and so moto initiate action against the violators for noise pollution, and any department and authorities issuing permission to such violators should be held in contempt of court. This is our demand. Yes? Be implemented. We will have some of our locals come up and speak now. बस माझे 1-2 प्रश्न घेऊया. Yeah. So will you continue tomorrow for this protest or? Okay, so no, we have decided that 4 days is enough. We have said whatever our piece was. We have got a good platform thanks to the media, and
I don't feel there is a need because, of course, it was holidays. We understand that the government can take time to respond. Whatever a corrigendum needs to be passed to something, we have told you all of our problems. We hope we don't need to step out again. So yeah, the response to the question is no. Tomorrow there will not be any march. Yeah. What is the result of after doing this protest? Is there fruitful result you got? Yeah, there is. Of course, it has our voices. What we said on day one has definitely quietened down. That the noise. That our voices have quietened down the noise. Many of them are even scared. You would never find Anjuna in this environment. Am I right? Yes. This quietest mood we would never find during the holidays. This is the first time. This is one of the few Independence Days, weekends that we have had such peace. Okay. एक प्रश्न. We will come back. What is the solution? Again and again येवचे पडटले तुमका रस्त्यार. So we will come back and same way we will make them quiet like how this is. This is the only way we can help. But we will come back. And when there is long holidays, we will definitely come. So that we are at peace. We hope the police, the collectors, the pollution control board take action. Looking at us standing here, if they don't have pity for us, then it's of no use. The government. Shame on them. Sarpanch, local MLA. आता किती झालं गोंयात? Goa has been treated like a colony of Delhi. Yes. But no colonizer has destroyed Goa as much as Delhi is destroying today. Yes. Am I right? Yes. Everywhere we find destruction. Our fields have been destroyed. Our hills are being destroyed. Our sand dunes are being destroyed. And now our peace is being destroyed. Why do we need police? The police are meant to uphold the law. Are they upholding the law? No. They don't even care the court orders. So why do we need this police station? It has to be shut down. If the police can't do their duties, please shut it down. Yes. That is the only solution. And the people of Anjuna will go and stop these noise makers. Our noise must reach there. Very soon our noise will reach there. Yes. Sure. Yes. Because I don't agree to one slogan was there, Goa, you can damage Goa but don't destroy Goa. Why should we allow anyone to damage Goa? Please don't use that slogan. Will not allow anyone to touch Goa. Forget damaging Goa. There is no question of damaging Goa. Please do not allow any damage, no destruction. Protect all our natural resources, our iron ore, our fields, paddy fields, the way they're getting filled up. I filed a petition, PIL, in the High Court. And I've got an order. We have taken 3 villages, Sukur, Guiri and Sangolda, 3 villages. If anybody wants to protect your village, your fields, I can give the order and you all can use it as order to protect your fields. See the way our hills are being destroyed. All sides you are facing destruction. No colonizer on this earth has ever destroyed Goa to such a scale. The Portuguese came, have they destroyed so much? No. Nobody has destroyed. Nobody has disturbed our peace. So we are not even allowed to live in peace. We have to die in noise. So now I request you, we'll say some slogans if you are ready. Yes. So that our voice reaches where? Delhi. It may not reach Delhi, at least reach down. Yes. If their noise can reach here, our voice must reach there. Come on, let's start. Okay. आता एक स्लोगन घालतो. सोड चेना रे सोड चेना. अशा ओरडून म्हणा रे. सोड चेना रे सोड चेना. व्हेरी गुड. अनेक स्लोगन. हे राज कोणाचे? हे राज चोरांचे. हे राज कोणाचे? हे राज कोणाचे? सोड चेना रे सोड चेना. पण ते कोण दिले ना कितें आज जे भाशेन आमी सदां असेंब्ली देखून उलयलो आहे हो सरकार दुयेंत जालो एक कोण सिकनेस जालो इज अनएबल टू अंडरस्टँड जेन्ना आमी चोयताय आज भरपूर रेप केस जाताय ते कित्याक जाताय बिकॉज दॅट पर्सन इज सिक सो टुडे गोवा इज सफरिंग वाय बिकॉज ऑफ अ सिक गव्हर्नमेंट दे कॅनॉट अंडरस्टँड द डिफिकल्टी ऑफ पीपल तांकां समजना साउंड पोल्युशन जाता भुरग्यांक एग्जाम इफेक्ट जाताय एड्युकेशन इज इम्पॉर्टंट हे समजना तांकां दोंगर कातोताय खजान पेडे जाताय शेत पुरयताय
आमदार शेत पुरयताय, मिनिस्टर शेत पुरयताय. सो हे दुयेंत जालो आहे. दीज गायज आर सिक. हेंक म्हाका सदा आज कितें पूण करपा जाय ह्या दुयेंसाक, आनी ह्या दुयेंसाक कितें कोतो जाल्यार आमची गरज आहा. आमी दोतोर आनी कोण नाकाय, आम दोतोर पुरो हें दुयेंस हेंगे काबार करपाक. आम सगळे एश्टून दोतोर मुखार सरले. हें दुयेंस आमी काबार करपाची गरज आहा. जे भाशेन कोविड काबार जाल्ले ते भाशेन म्हाका दिसता हे सरकाराक काबार करपाची गरज. कित्याक हे दुयेंस पयलीं सद्या हेंगे जे आमदार आहाय, हेंगे मिनिस्टर आहाय, हे इतली दुयेंस जालो आहे की तांकां आनी पोण गेलो ना. So you will see what is going to happen in the future if we do not come out, if we do not understand. I will never use the word that we have to educate. I think we are all educated enough now. Goa is aware of everything. Goans are aware of everything. Every Hindu in Goa knows everything what is happening. Every Catholic in Goa, every Muslim in Goa knows everything what is happening. कोणा सांगपाक गरज ना. सगळे खबर आहा गॅस सिलिंडरा प्राइस, सगळे खबर आहा कितें जाता तें. सगळ्यांगेली भुरगीं एग्जामी वयताय, सगळ्यांगे 10th भुरग्यांगे फर्स्ट टर्म चलता. So everybody is aware of. So why are we tolerating? Why should we tolerate? So I think time has come that we all across communities should stop this nonsense of supporting this BJP who is here to destroy. And then there will be nobody to save anyone. When the water comes up and when everybody is drowning, the water does not see how much money you have in your bank. It's going to take away everyone. It's going to take away everyone. And I think that is what we have to stop. We are educated enough, there is sufficient awareness, and I think we all need to come together and understand that a 2,000 rupees before the vote does not help anyone. Very good. Well, 2,000 rupees before the vote does not help very anyone. good. Excellent. I did not give 2,000 rupees, neither did Cruz give a 2,000 rupees, and today we are here firm with our constituencies, completing 2.5 years term. And that is what Goa wants today. Goa wants this, and Goa deserves this, and you are the people of Goa who need to make sure that whatever Goans deserve, you need to deliver it. And you are the one who are going to endorse it. So I think this is the message very loud and clear. Rest all is okay. But this is not done. We cannot accept all this. The collector is not here. The cops are not cooperating. And these are all Goans. And these are all Goans. They will also have their children studying. But they are so much under this pressure of this sick government. So this sick government हेंगे दुयेंस आमी क्रश करून ओ गव्हर्नमेंट आमी भायर उडोवपाची गरज ना. It is time to prepare. Let's prepare. Let's fight 2027. The preparation starts from here. For you guys, we are there. Salset is with you. We are going to come out with you and we are going to help you out. But you guys need to be strong. You need to pass on the message to everyone. And then only we will be able to fight this battle and ensure that this sickness is over by 2027. Good. Thank you. Very good. मंत्री हांवें सांगलो कायद्या मंत्री जवळ ताका जायफळ लावपाची गरज आहा. कायद घुसपायन दवरलोय. आज कायद घुसपायन दवरली म्हणटरी सगळे बॉल पास करीत आहे. इट इज नॉट रॉकेट सायन्स. इट इज नॉट रॉकेट सायन्स. इट इज व्हेरी क्लियर. इफ यू डू नॉट फॉलो द लॉ, देर आर सफिशियंट लॉज. जर अरविंद केजरीवाला तुमच्यान कांय कोण आसना विथआउट ट्रायल, विथआउट डुईंग एनिथींग तुमच्यान भितर धरूंक जाता जाल्यार हेंक सगळे आज बंद करूंक जायना. तुका आनी कितें जाय? अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया तुम भितर घालून दवरला. नो ट्रायल नथिंग. वेर इज द लॉ? जाल्यार हें तुमचो भितर इंटेन्शन आहा. नियत म्हणटा हिंदीन. इंटेन्शन टू डू थिंग्स रायट फॉर द पीपल हू हॅव वोटेड फॉर यू. जे लोकांक तुका मत मारला तुमगे 2000 देखून घेवन जावं, पूण तोच लोक जरी तुका भेर जालो, कूड जालो, तो 2000 घेवपाकूय पावपाना, तुका वोटूय मारपाक पावपाना. सो दिस इज द परिस्थिती आय थिंक टुडे वेर वी आर. वी हॅव टू एन्श्योर दॅट वी विल फायट दीस बॅटल. And we have to remove this sick government. प्रशासन असताना बाकी कन्सर्न ऑथॉरिटीज असतात ते ज्यांना ते डेसिमल मीटर घालू शकतात जाल्यार घराघरांनी आता घालपाची गरज येतली. कित्याक पयलींच लोकांक टायम सध्या ना रस्त्यार येवपा खातीर. घरांतलो ओडील सारको आसपाचो. घरांतलो जर तर ओडील जो बापूय आहा तो जर तर सारको ना, घरा सगळे जो कुटुंब आहा तो सगळो हाल्लोता. आज हें सारकें जावपा जाय. ओडिलान म्हाका स्वता आज तार्यार घालपाची गरज आहा आनी तार्यार घायना जाल्यार आमी ओडील चेंज करपाची गरज आहा. आनी दिस इज व्हेरी क्लियर. राउंड एंड राउंड द बक स्टॉप्स देर. आनी इट इज व्हेरी सिंपल. इट इज नथिंग रॉंग. आम सदां चोयलो घराब्यान जो ओडील सारको ना आनी आम एक म्हणणी आमगे सालसेतीन की मुखायल जोत तशें फाटलें जोत. सो मुखायल जोत म्हणजे ते सगळे मिनिस्टर फाटले जोत, कलेक्टर आनी पुलीस फाटले जोत ते फॉलो करता आनी कांयच ना. आनी तांकां चान्सूच ना. मुखायल जोत आहा ते भाशेन हे फाटले जोत वयता. सो हें जालां. मुखायल जोत चेंज कराय, हे फाटले जोत झक मारून देखून सारकें चलतलें. जो आहा तो जावपाचो
बाणालकारांनी वेळेकारांनी बदल केल्लो आहा आमी हो बदल घट दोन दवरलो आहा वी हॅव नॉट चेंज वी हॅव नॉट जम्प वी आर हियर टू कन्विन्स यू गोवन्स that let's make this change all over Goa. Thank नाही भुरगीं कोण गेली 10th 12th ना कोणा गेले ना वयतली मरे दूख लागतले मरे तुमकां हांव म्हाका तुमी गाजा जाल्यार लागतले मरे यू आर एग्री मरे आय थिंक समवेअर युअर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड वी हॅव टू डू थिंग्स बट दिस ना सपोर्ट तुमगेली भुरगीं तेता 12th फेल जावन तुमकां दूख लागपा जायना तशें करपाक जायना तशें मागपा जायना कोणाची फेल जावपा जायना आय थिंक When people come, you stop the parties. Now tomorrow it is going to start. Why can't you stop it earlier? आता केलं तुम्ही लोन आयल्या बरोबर. And this is not the reason we are publicaचा इश्यू न्हू publicaचा इश्यू न्हू हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या न्हू 10 o'clock हा परत हायकोर्ट ऑर्डर फकत तुमी कितें करूंक वयता लोकांची कागाळ जाता पळय ती बंद करूंक हायकोर्ट ऑर्डर. We all are peace loving people. We love peace. Anger युनेल्या. Patience काबार जाता पण मनशाची कितें जाता? There's a limit for patience. Are you waiting for the patience to get over? आता आमचं एटीएम कार्ड म्हणटा मरे कार्ड म्हणटा एटीएम कार्ड ते मशीन जाला मरे तुमच्या पंजाबाचे आणि बिजलीवाल्यांचे ते मशीनान तुम्ही एटीएम कार्ड घातले काय बाळा आमची वेडिंग्स असतात वेगळ्या वेडिंग्स 10 o'clock all come and tell to stop. Why our weddings are stopped? When there are these things going on, why are you not stopping this? If you all have power to stop a wedding, can't you have a power to stop this outside? We want assurance that from today onwards, now onwards, after 10 o'clock there will not be any noise. Yes. Yeah. We want assurance for the police. Illegal sound. Illegal sound. It's stop what is happening. Why it is not happening anymore? Stop what is happening. Stop holding on. But here they started before. Everybody knows it is started yesterday. Yeah, they are there before. Even before the decimals are very like 100%. The law is not only that beyond 10. It is up to 10 also, but certain decimal. That what is happening that is going to kill people. Students are are suffering because of that. So you're indirectly responsible. I'm not blaming you. Don't take it personally. But it is you're responsible. एक दिस पण ऍक्टिव्हिटी करा दाखवा वी विल प्रे फॉर यू वी विल अप्रिशिएट. आपल्या गोष्टीच्या मोबाईल
प्रेशर लोकांक सांगचें प्रेशर एक आपलं सिंगम म्हणतात म्हणून जायना एक सिंगम प्रेशर झाला ईडीचं अशें कितें आहा इन्कम टॅक्स आम्ही तुझ्याकडे आसा वी आर ऑल विथ यू ऑल पीपल ओनली आमच्याच कोणाचे तरी सोयरे बायले आहात तुम्ही आम्ही तुमचे राग ना बट देन डू युअर ड्युटी प्रॉपरली गिव्ह जस्टिस टू द ड्रग्स नाका म्युझिक नाका आमकां हे विचार करा का भायर तुम्ही आसा आमी त्रासान पडटा ते रिटा मॅडम म्हणटा आपली पळय म्हणटा सगळे काम बी न्हिदाना म्हणटा 3 दीस न्हिदाना कितें काय म्हणजे There is prostitution, there is police, there is court. Everybody is following law for people. Everybody has to follow, continue the law. Court sangta allowed now. Okay, Constitution tells everybody has a right to enjoy. And to be peace, आमची कशी डिस्टर्ब करपा दिता. It is your duty. Do it. We will have a special program for you. इतले मी डबल लोक येता आम्ही तुमकां एप्रिशिएट करता. Do it, please do it. And we want that सिंगम योगिरी करू नका सिंगम जाया काम करा ड्युटी करा फक्त सिंगम डान्स करता तुम्ही आमकां दाखयता डान्स करून दाखवला आमकां and if you cannot do anything if you want support we are there we will go stop them if you cannot stop them we will stop them आता चवथ जागी पावल्या डान्स करू नका हो डान्स बंद करा पयलो आमकां आपयला आमी येता आमी बंदोबस्त करा We have time justice people with written complaints. Aditya sir knows also. Please help us also. I'm not saying even Patil sir is. See, you are all very helpful people, and we have nothing against you all personally. Okay, we don't know who is doing what. Yesterday, Deputy SP said this is the most safest place, correct, in Anjuna. I don't know if he made a statement that this is one of the most safest places, and I believe this is one of the most safest places. I want to state in front of the media today also that because I am speaking out against these things, there are certain miscreants in my area who are going around and threatening me. Okay, they are showing my photo to the list. Your PI has already been informed of who these people are. I just want to make sure that all of you Goans, I am not doing this for any personal gain. I don't know Konkani very well because I was brought up in a Goan household, but I never spoke Konkani. And I would urge everyone to speak Konkani. It's very important. I try my best. I just want to know that we who are raising our voices, we are protected by you. We are safe by you. There are so many things that we wanted to do, but on the very first day we faced some altercation. We are scared. Some of us are scared for our lives. Many of us are not coming forward to speak because there are people in our villages who are showing our photos around and asking who is this, where is he working. If today you all are going to ask a doctor who is worried about the health, okay, I am doing this for myself and for everyone. If you all are going to threaten me, if you all are going to say things like तू शानपट्टी दाखोय नाकाय तू उलोय नाकाय तू तोड उलयता and threatening me via people. If I step down, if I stop all of this today, I am not doing it for personal gain. I am very happy to leave the space for somebody else. I do not know who will, if somebody wants to, I'm doing this for Goans as Goa. And what sir pointed out just now, you are all Goans. You all face problems. We just hope, see, the police and all authorities involved, we are requesting you all, this is our problem, now please help us. When we have a problem, we'll come to the police. So we hope you've assured sir also, now they are elected representatives. Please, a humble request with folded hands, please
We are doing this for everyone. We are doing this maybe tomorrow. Sir, if you have children, if your children are here in this area, maybe they get married into this area, we would definitely welcome them and we would want them to be in a peaceful place. Yeah? Please find the fire. Yes, I will. And name the person who are threatening. Name the person. See, I am not scared of naming the person, but nobody has said anything to me personally. And the people who have told me do not want to be named. Okay, so I cannot name them. But you give a complaint. Of course, I will give a complaint. If something happens tomorrow, let's say you are not filed a complaint. Correct. And they have to give you security. They have to give you security. If anything happens to me, I just want you all to know that I am requesting your help. I am just asking for my constitution. I don't know if it's a right. Of course. Okay. It is your right. So please help me. I'm not asking for Z-level security. Please. To file a complaint against me. Yes. We'll take action. Okay, and this stands for everyone, whoever has been a part of this. We are not threatening anyone, we are just asking for help and resolution of our problem. So I think if he's given us assurance to sir also, we hope that this will not start, because some advertisements have been put up from 11 a.m. to 5 a.m., 11 p.m. to 5 a.m. Okay, yes, today. Yes. We have pictures. Please, take the photos and show. After 10, there will be no meeting. But advertisement It is another football game where they say it is not their responsibility, it is panchayat. See, we understood you all are all bound by different restrictions. We are not enforcing your rules. I just want to know, since they have all come on camera, there is no personal attack on any person or their family. Please do not hold anyone responsible. स्वतः सांगणार नाही आज आमच्या विनंती आहे ना हे तुमचं बरं आहे प्रश्न किंवा आमचे एमएलए सूचना घेतल्या की सुटकेस तू सुटकेस हा करते चालेल सोपे आणि म्हाका दिसता हें एक बरोवपा लागून ऑलवेज रायट डाउन ओपन हियर डिक्लेअर देयर इज अ थ्रेट फॉर हिज लायफ तो भुरगो तर हें करता आमचो तुमी बरोवया की बरोवपा जाय सांगिल्लें ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड देर इज आय थिंक समथींग वीथ युअर कॅन ऑलवेज सू मोठो मोठायचें कितें तुका न्ही तूं लोकांक जी सगळ्याक जी सांगितला मिडियाचेर हाल्या भुरग्याक कितें जाल्यार तूं सगळे ड्युटी लायले रिस्पॉन्सिबल आता म्हाका कोणें धमकी दिली ना आमची नाही कोणाक बट तुमच्यान हे असं धोतरा वतरा तुमच्यान हे करू नये इज द पर्सन हू इज देयर सर हॅव टू मेक शुअर दॅट इज सेफ पावर आसा आणि तुम्ही म्हणता त्या कानातले मला सांगू नका त्यांना फक्त हे करून देऊन द्या Please pass on this message to the higher authorities that people are losing patience. They are agitated and anything can happen tomorrow. This message has to go strongly, it has to go there. कॅप्टन तुम्ही आता आम्ही मीडियाक सांगले लोकांचे लोक उलयता म्हणजे बरोबर तिका थ्रेटनिंग आसा आणि हे तर डॉक्टर ना जाल्यार कोणाक तुम्ही करतले हे ड्रग्स वाले डॉक्टर हे कंप्लेंट मी तुका आम्ही सांगला आता हे ताबडतोब ऍक्शन घेता बरोबर दितलं तुका कारण आता बारा झाली This board says 5 to 11. कोणी पंजाबात आणि दिल्लीवाले आमच्या पीआय तिथं घ्यायला कोणी जातो आमचं पीआय आमका गर्व असा आमच्या पीआयची गव्हर्नमेंटान आनी प्रमोद सांगून लस कित्याक आमचे सेटिंगा जाले डायरेक्ट सीएम जाले सगळे जाले खंय उलयता दिल्लीवाले कितें तिडो घेवपाचें ना शेतां मागीर सगळीं पळयता We have only hope on you guys. So should we give a big round of applause for them? So that they will
आणि खरंच सिंगम नाही तुम्ही सगळे आहेत काम करा. That is what is clap is going to protect us, protect this community here, to ensure doctor has safety. That is the clap.